थँक्यू म्हणटा आमची ZP मॅडम बाय मिर्सिया नवाज खूब थकोस्ती घेता, खूब कामां ती करता. तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक एक विकान आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ती भोंवता, खंय ना खंय ते काम करीत आसता. आनी असलो ZP एक्चुली आमकां जाय. आनी ही कामां कित्याक जाता? कित्याक लोक पंच, पंचायत, ZP आनी आमदार एक मतान आसा जाल्यार फटाफट कामां जाता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जो डिमांड पंचाक घालता, पंच आपल्या पंचायतीन घालता, बरें दिसता की कांसावले ROC कोयली पंचायत बरें काम करता. ZP वांगडा आसा, MLA वांगडा आसा, रोखडेच ते येवन आमकां प्रपोजल घालता आनी आमी फटाफट ती कामां करता. अशें जाय जाल्यार खूब आनी उदरगत जातली. एक्चुली आतां डिसेंबरान चड करून इलेक्शन जातलें तुमी जाणा ZPचे. तरी सुद्दां मॅडम म्हणटा आपले 8 ते 10 प्रोजेक्ट्स आजून उरल्या आनी ती खटपट करता. 2-2 दिसांनी मडगांव ZP ऑफिसान आसता आनी ती फॉलोअप करता. आनी म्हाका आशा बाळगिता की ही जी पेंडींग आसा ती बी काम करतली. मस्त ही पयली ZPचे ह्या टर्मान की आपलो टोटल फंड तिने एक्झॉस्ट केला आसा. तो टोटल फंड लोकां खातीर, उदरगती खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर तिने दिल्लो आसा. ती आतांच म्हणटाली की समज तर लोकांक जाय जाल्यार आपूण परत रावपाक शकतली. हें लोकांनी चिंतपाक जाय. कोण खरें काम करतलो, कोण खरें डेव्हलपमेंट करतलो, कोण खरें उदरगत करतलो हें लोकांक चिंतपाक जाय. आनी हांव अशें बाळगिता की लोक येवन मॅडमीक सांगतली मॅडम आतां फुडल्या टायमार तूं राव म्हणून. सगळे आमी जमले हिंगा आमगेले मॅडमीचे ZP फंडान एक आम वर्क्स केल्ले आमगे डेप्युटी सरपंचान बाय जेसिका आयज अनफॉर्च्युनेटली ते हेल्थ रिजन येवपाक पावना. सो ते पर्सिस्टंटली हें पर्स्यू करून ते आनी वर्क्स मॅडमीन घेयला. सो हांव काळजांतल्यान मॅडमीक थँक्यू म्हणटा. आनी आमकां सगळे आमगेले डेप्युटी सरपंचाकूय तेगेले एफर्टान वर्क्स केल्या म्हण. आनी आमगे म्हाका आनी एकूय वर्क हांव मॅडमीन दाखयला आसा. मॅडमीन आज सांगिल्ले ते भाशेन हेजे फाटल्यान मागीर ते मुखायलें वर्क्स एका कंटिन्युएशन आहा. of this ward number 7 Kansali. 40 आमचे मॅडम मेंबर येऊन आमचे एक रोड तयार केला, इनॉग्रेशन केलें आनी तेन्ना आमचे थोड्या लोकांक सजेस्ट केलें ड्रेनेज करपा जाय. इट वॉज वेरी नायस ऑफ हर. इमिजिएटली शी केम हियर, इंस्पेक्टेड and assured us that she will do immediately. I really appreciate that she has taken this work on priority basis. And the main effort is of our Panch, who has put up this and forwarded the file, proceeded the file with the cooperation of the Panchayat, Sarpanch, Sarju and their members. And I wish her all the best, madam, and thank you so much for taking the initiative on priority basis. Thank you very much. मी कांसावली वॉर्डान आसा आनी हांगा हांवें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आयज गटर विथ स्लॅब. आनी आयज आमचे बरोबर आमचो सरपंच आसा, सेक्रेटरी आसा कांसावलीचो, ते भशेन आमचे 5 मेंबर आसा आनी आमच्या गांवचो लोकूय आसा. सगळें तांकां पयलीं स्वता देव बरें करूं म्हणटा. हांवें आपयले हारात येयली म्हणून. आनी आयज हांवें हो एस्टिमेट ZP फंडांतल्यान 6 लाख 7 लाख ऑलमोस्ट तेजे एस्टिमेट आसा. आनी हो गटर घेवपाचें कारण म्हणल्यार हो रोड सामको नॅरो आसा. सो त्या रोडार एक गाडी येयली जाल्यार दुसरी गाडी ब्लॉक जाता. सो म्हाका ते स्लॅब घालून तो रोड मातशें वायंडींग जावपा जाय, ताका लागून आतां घेयल्लो आसा. आनी उदकूय तेजे वयल्यान सारकें वचोन तांकां सारकें बरें प्रॉब्लम जातालें. सो तेंच्यांनी तें म्हाका दाखयलें आनी आयज तें हांवें काम घेतलां. हेच भशेन म्हाका जायतीं कामां आनी घेवचीं आसा आनी जायतीं घेयलोलीं आहाय हांवें. ती म्हगे सगळीं कामां कंप्लीट करतलीं हांव. आनी म्हाका जाय सगळें लोकांलें डेवलॉपमेंट जाल्लें, बरें डेवलॉपमेंट जालें. जायतीं कामां आहाय. हांव हूंय वयत थिंगा म्हाका एक काम स्टार्ट केलें, दुसरें काम दाखयताय, तिसरें तें जावंकूच ना, तिसरें काम दाखयताय. जायतीं कामां आहाय करपाचीं आनी हें आहा. म्हाका सारकें उमेद आहा लोकांनी म्हाका हें करून दिलें ते भशेन उमेद आहा करपाचें कामाची. हांव हेच भशेन सगळ्याचे लोकांचें काम करूंक वावुरतलें आनी लास्ट टायम हांव 3 वर्सां पयलें म्हाका लोकांनी डिसिजन घेयलें, वोटर्सांनी म्हाका सांगलें वोट तूं बस, आमी तुका हें करून हाडटा. आनी आयज तेणें हाडून म्हजी कामां हांवें केल्लीं आसा. हे फावटी हांव लोकांच्या डिसिजनाचेर रावतलें. लोकांचे वोटरान म्हाका हें सजेस्ट केलें म्हजें नांव जाल्यार हांव मुखार फ्युचर मुखार हें चिंततलें.